Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. धारबांदोड्या केशी वाटतात. मोल्या बोरकाट्या 19, साकोड्या दोंगरवाड्यार 9 केशी. आमदार मंत्री अधिकाऱ्यांची धारबांदोड्या बसका झाली. जे लग्न कार्य जे परमिशन आसा जे लिमीट आसा इतल्या लोकांनी येवचे तें लिमीट पुलिसांक सांगिल्लें आसा. तुमी थंय लक्ष दिवन डेप्युटी कलेक्टर रिपोर्ट तुमी ते लक्ष दिवन हे लिमीट जे आसा जे लग्न कार्य पुजा आसता ह्यो ज्यो कार्याक लिमीट जितल्या लोकांनी वचपा जाय त्या प्रमाणे प्रिकॉशन घेवपा जाय. तुमचो विचार सद्या हांवें एक 5 पंचायती व्हेकल एक अरेंज केल्ली आसा. हे लोकांक हेल्थ सेंटराक धारबांदोड्या वचपाचें आनी मागीर तेंगेलो टेस्ट जातरी तांकां हाडून घरा कडेन सोडपाचें. म्हणजे आमच्या सगळ्या सरपंचाची मागणी आसली त्या प्रमाणे व्हेकल आमी अरेंजमेंट केला. बरकाड्या 19 पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आसा. सगळे एसिम्पटोमॅटीक आसा. साकोड्ड्या केस जाल्या म्हणजे तेय आतां चालू आसा. म्हणजे बाकीच्या टेस्ट करप. वाडी तळावले लॉकडाऊनाची तयारी. कोरोना दुयेंतींक व्हरूंक 2 दीस जाले खंय ॲम्ब्युलन्सच ना. 4 दीस जाले आमच्या वाडी तळावली पंचायतीन म्हणजे भेडशा आमच्या शेजारी एक 25 ते 30 मिटराचेर कोरोना पॉझिटिव्ह मेळ्ळी. बायल मनीस तिका रोखडीच शिरोड्या हातून कोवीड हॉस्पिटलान शिफ्ट केली आनी ताचे उपरांत तांचे घरचे जे आसा पळय तांच्यो टेस्टी केली आनी रोखडेच 12 सुमार रिपोर्ट आयलो ताचो घोव आनी ताचो माव दोगूय जाण पॉझिटिव्ह आसा म्हणून. आनी तांकां राव म्हणून सांगलें आमी रोखडेच तुमकां व्हरपाक येता एम्ब्युलन्स तुमकां व्हरपाक येतली. पूण आतां 3 दीस जाले हो आतां 3रो दीस अक्षरशः ह्यो एम्ब्युलन्स न्ही कोणें तांची खबर सुद्दां घेतली ना. आमी पुलिसेक कॉन्टेक्ट केले सगळे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर ताजे उपरांत CM सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केले. सगळे हात वयर काडटा. म्हाका समजना कितें चल्लां म्हणटा तें. जे आमच्या गांवांत जे पेशंट आसा त्या पेशंटाक तुम्ही व्हरोन त्यांचा योग्य ते प्रकार उपचार करचो आणि बरे जाता तेन्ना तुम्ही अशें आसता की प्रत्येक जाणाक कोवीड जातलो असो ना पूण काही लोक हितून सारवतात आणि त्या लोकांचो जर उपचार जर तुम्ही योग्य वेळार केलो ना जाल्यार तुमचो उपयोग कितें. आमी आतां पर्यंत 108 ॲम्ब्युलन्स आसा तांकां आमी 4-5 वेळा तरी फोन केलो. पर्सनली हांवें एज अ सरपंच आनी ते वार्ड मेंबर म्हणून हांवें पर्सनली फोन केलो ताका आनी तेणी सांगलें आमकां येता म्हणून जवळ 5 वेळा आमी फोन केलो पूण आजून पर्यंत तांचो आमकां कोणाचोच रिस्पॉन्स मेळना. वास्को लायटीच्या खात्याच्या एकल्याक कोरोना बादलो. दिवचल कोरोना दुयेंती रिकवर जाता तितलेच नवे दुयेंती. विड्डे 2, पाळये 1 मेळ्ळो. तालुक्यात एकूण 60 एक्टिव्ह केशी. केरी 70 एकलो मेळ्ळो. कुडचडचो आमदार मंत्री काब्रालान रिव्ह्यू बसका घेतली. लकीली आमच्या एरिया भितर व्हडलीशी केसीस ना पूण अशेंच कंटिन्यू जावपाक आमकां स्ट्रिक्ट रावूंक पडटलें. लोकांनी स्ट्रिक्ट रावूंक पडटलें आनी जे हे आमचे दुकानवाले आसा तांकां मास्क घालपाचे ताका एक मेमोरंडम दिवपाक लायिल्लो आसा. पुलिशेक सांगलां की एक्टीव जावन फायन मारपाचें. गरज पडलेल्या गव्हर्मेंट वील ऑल्सो थिंक ऑफ अरेस्टिंग पीपल हू आर हॅबिच्युअल ऑफेंडर्स. मडगांव कोविड हॉस्पिटलांतल्या दोगा दोतोरांक कोरोना बादलो. उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकरान उपजिल्लोधिकारी आणि बाकीच्या अधिकाऱ्यांची रिव्ह्यू मिटींग घेतली. फायर सर्विस डिपार्टमेंट आसा त्यांचे काहीचो प्रॉब्लेम आयज आमकां आदळ्ळो. काल हांव काणकोण असो एक प्रॉब्लेम जाल्लो तेन्ना तेजेर अशोक मेनोना कडेन उलोवप जाल्लें. तेणी म्हाका एक नदरे फुडें हाडून दिल्लें की आमी जे म्हणजे फायर ब्रिगेड वचून जर त्या भागांनी वचून जे हे करतात सॅनिटायज करतात किंवा आनी कितें करतात ताचो खरोच रिक्वायरमेंट आसा काय कितें. किंवा पुलीस डिपार्टमेंट जेन्ना कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो काय थंय अनेक पुलीस जाय पडटा जाल्यार पुलिसाची हांगा स्ट्रेंथ कितलो आसा. जेन्ना कंटेनमेंट झोन जाले उपरांत थंय चडांत चड पुलीस बंदोबस्ताक घालचो पडटा तेन्ना आनी असली आनी जर वाडले जाल्यार आमची तयारी कशी आसपा जाय कितें आसपा जाय सविस्तर चर्चा करपा खातीर सगळे एक विशयांचेर आमी आज चर्चा केल्ली आसा. अनलॉक ते पासत आमी मेजर डिसिजन आमचे बाबान सांगले ते भाशेन घेयला की टू क्रिएट अवेरनेस कशें करप थ्रू मिडिया थ्रू वेरियस मेथड्स. पूण चड करून आमी कितें केलां आतां उलयले ते भाशेन वी वील स्टार्ट द अनाउन्समेंट्स यूज ऑफ लावड स्पिकर. कोणाकूय दिसता एक सोशियल इन्स्टिट्यूशन आहा सोशियल एड्युकेशनल कोणाकूच आपण परमिशन काढलो पंचायताक दिसता आपण परमिशन काढून बाबा आपल्या ज्युरिडिक्शनाक अनाउन्समेंट करतलो.
विधानसभा संकुलातल्या कर्मचाऱ्यांची टेस्ट नेगेटिव्ह. ज्या स्टाफाच्या कॉन्टॅक्टान येयल्लो अदर पुलीस स्टाफ आनी आमची सेक्युरिटी जी आसा हेंच्या हितून तांकां सगळ्यांक आमी म्हापसा टेस्टिंगाक धाडले आनी आय एम हॅपी टू से दॅट द रिजल्ट्स आर नेगेटिव्ह. म्हापशा खोल्ले कोरोना दुयेंती मेळ्ळो. काल हांगा एक कोरोना पॉझिटिव्ह केस मेळिल्ले आहा. काल सांजचो रिपोर्ट जाल्लो आहा. तो हांगा वाड्यार आमचे न्यूजपेपर विकतालो. न्यूजपेपर विकता म्हणटकूच लोकांक तेचे कडल्यान कोणी घेतल्या ताका एक टायम जावं शकता म्हणून आमी ताबडतोब सगळ्या लोकांक मॅसेज धाडून आयज कोवीड टेस्ट केल्ली आहा. 150-200 लोकांची आयज कोवीड टेस्ट जातली वयर हेल्थ सेंटराच्या हितून. कोविड रिव्ह्यू मिटींग दोळ्याक उदक लावपा खातीर आपल्याक आपोवंकूच ना म्हूण पर्वरेचो आमदार म्हणटा. म्हाका मिटिंगेक आपयना. म्हाका मिटिंगेची खबरूय ना. I am not aware about the meeting. I am not aware about a meeting being called. I have only read through news that some ministers are appointed. म्हाका पयलो प्रश्न पडटा, why is BJP government politicizing this issue? What is the role of BJP ministers to look after talukas when there are MLAs in each constituency? Every MLA should have been given a responsibility of his own constituency to look after. So every possible place, the government is trying to politicize issues which are not required to be politicized. कोरोनातल्या रिकवर जाल्ल्या पेशंटांक प्लाझ्मा डोनेशनाक तयार करपाक जाय. प्लाझ्मा डोनेट करपाक शकता, तांची आमी प्लाझ्मा काडटली. इट इज जस्ट लायक ब्लड डोनेशन. प्लाझ्मा काडटली आनी ते इन्फ्यूज सिरियस पेशंटांक करतली. ताका लागून एडवर्टायज करपाक जाय. सगळ्यांक सांगलां आमकां तांकां लागून कोण पळय बिलिंग आसा न्ही तसल्या पेशंटांक एक करपाक जाय. तांकां मोटिवेट करून आमी ब्लड डोनेशनाक मोटिवेट करून तांकां तयार करपाक जाय.